हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गान, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत गायेचो देव आनी त्याचे थंय आमी आसा. तो आमचो राजा, तो आमचो पादशाह आनी ताचें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. आमेन. ते देवाक ह्या वेळार वाखाणया, ते देवाची ह्या वेळार स्तुती करया, कित्याक तो बरो आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. मोगाच्या भाव भयणांनी ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमच्या देवाक दिन वासुया. हिनामा कोरा मांग तोरो बोसे केत्र लांदे ओ बोरी हिनामा कोरो मोंत्र मासे हे नमा कोरो हिनामा कोरो बोजे केत्र लांदे अबोरी हिनामा करा मांतरा मासे केत्र लांदे ओब्रहांतरा मासी केत्र लांदे. थँक्यू लॉर्ड जीजस. पयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देव आमचो मोग करता कुली उतरां आयको ताची वाखाणी करूं. पयात प्रकाशनीचो पयलो वेसवर आनी पांचवी ओळ सांगता. रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 5. आनी जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां हो खात्रेचो साक्षी पाश्यांचो पाश्याय तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रक्तान ताणें आमकां आमच्या पातकांतली धुवन काडल्यान. पयात मोगाच्या भाव भयणांनो, कृपा आनी शांती जेजू क्रिस्ता थंय आसा आनी ती आमकां मेवता आमच्या देवा कडसून, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता कडसून. आनी तो खात्रेचो साक्षी आसा. तो मेल्ल्या मदलो मालगडो पूत आनी ह्या संवसारांतल्या पाश्यांचो पाश्याय तरी पासून देवाचें उतर म्हणटा तो आमचो मोग करता आनी ताणें आपल्या रक्तान आमकां आमच्या हर एका पातकांतली धुवन काडल्यान. पयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान आमचो कितको मोग केला. देवान मोग केला देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडला आनी सोम्या जेजू क्रिस्तान आमचो मोग केला देखून ताणें आपल्या रक्तान आमची हर एक पातकां, हर एक वायट, हर एक सिकनेस, हर एक आमचे त्रास कश्ट आपल्या रक्तान धुवन काडल्यात देखून आतां आमकां आमचे वयर पातकाक अधिकार ना आसा. देखून आमचे वयर कसल्या सिकनेसाक अधिकार ना आसा, कित्याक आमी ऑलरेडी नितळ जाल्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान. सोम्यान आपल्या रक्तान आमकां पवीत केला. 2000 वर्सां आदी तो येयलो एक मनीस जावन ह्या संवसारान ताणें सगळीं आमची पातकां आपणाचेर घेतली. तो पातकी जालो आनी तो खुर्साचेर मेलो. आपल्या रक्ताचो शेवटचो थेंब पासून ताणें तुज्या आनी म्हज्या पासत वारयलो. येदे व्हर बलिदान ताणें आमचे पासत केला. 72 कांट्यांचो मुकुट, 39 चाबकांचे फटके, 5565 घाये. मोगाच्या भाव भयणांनो, पयात आमचो देव आमचे पासत खाली जालो. संपूर्णायेन तो आमचे पासत मोडलो. कित्याक तुज्या आनी म्हजे पासत आमकां जिविताच्या वाटेन व्हरच्या पासत. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासुया, ताची स्तुती करुया, ताका वाखाणुया, कित्याक तो आमचो मोग करता आनी ताणें आपल्या रक्तान आमकां विकती घेतल्यान. ताणें आपल्या रक्तान आमकां विकती घेतल्यात. ते मोगाळा देवाक ह्या वेळार दिन वासुया, स्तुती करुया, आत्म्या आनी सतान ताची वाखाणणी करुया. आत्म्यान आनी सतान ताका भजुया.
दोरी घोडी म्हज्या जिविताची, सुम्या तुका हांव दिनवासता, रोचून गितां गावन संतोशाची, सोम्या तुका हांव वर्णिता, भावात म्हजो उच्चार ताना, सोम्या तुका हांव बोब मारता, तुका म्हज्या देवाक वळखता, इमेर पडोन नमान करता, भावात म्हजो उच्चार ताना, सोम्या तुका हांव बोब मारता, तुका म्हज्या देवाक वळखता, इमेर पडोन नमान करता, दोरी घोडी म्हज्या जिविताची, सोम्या तुका हांव दिनवासता, रोचून गितां गावन संतोशाची, सोम्या तुका हांव वर्णिता, म्हज्या जिविताची, सोम्या तुका हांव दिनवासता, रोचून गितां गावन संतोशाची, सोम्या तुका हांव वर्णिता. स्वता वाटेन वेतलो, सोम्या दोयेन म्हाका शिकोय, उतर तुजे सदां निस्पाळून, कृपा तुजी म्हाका लाबोय, स्वता वाटेन वेतलो, सोम्या दोयेन म्हाका शिकोय, उतर तुजे सदां निस्पाळून, कृपा तुजी म्हाका लाबोय, दोरी घोडी म्हज्या जिविताची, सोम्या तुका हांव दिनवासता, रोचून गितां गावन संतोशाची, सोम्या तुका हांव वर्णिता, दोरी घोडी म्हज्या जिविताची, सोम्या
द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती आनी देवाक महिमा. आमी सुमया जेजूचो मोग करता, आमी सुमया जेजूक दिन वाचता. आमेन. आमी तेच्या नांवाची स्तुती करता आनी आमी तेका नमस्कार करता. आमेन. तो आमचो देव आसा आनी आमचें संपूर्ण जिवीत तेच्या थंय आसा. तेच्या भाशेन देव ना, तेच्या भाशेन देव आसना आनी तेच्या भाशेन देव जावचो. आमेन. पळयात, आयज आमी देवाच्या उतरान भितर सरया आनी देवाचें उतर कितें सांगता तसोच मन घेवया. पयलीं कोरिंथकारांचें पत्र, पयलो अवेसोर आनी 4 आनी 5. फर्स्ट कोरिंथकारांचें चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दिता. क्रिस्तांव जेजू सवे देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. आमेन. कितें म्हणटा, आमी देवाक सदांच आर्गां आनी दिनवास दिता. कित्याक क्रिस्तांव जेजू सवे आमी देवाक संपूर्ण कायेन देवाक कितें दिता, आर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, संपूर्ण देवाचें देणें पवित्र पुस्तक म्हणटा आमचे भितर आसा. आमेन. आनी तें देवाचें देणें आमकां जायते भाशेन वयर काडटा. प्रेज द लॉर्ड. जायते भाशेन. पळयात, जायते जाणांक वेगवेगळी देणी आसतात आनी देणे बगर तुजी कूड आनी तुजो आत्मा आनी तुजो जीव तूं निटोवंक शकना. आमेन. देणें ही पवित्र आत्म्याची सोबीतकाय आसा जी तुज्या जिवितांत तो तुका दिता. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात, देण्या बगर खंयचीच वस्त जावंक शकना. हांव पासून आयज जें उलयतां ती पवित्र आत्म्याचें देणें आसा आनी त्या देण्या वरवीं हांव उलयतां. विदावट होली स्पिरीट, बगर पवित्र आत्म्या बगर म्हाकाय उलोवंक जावचें ना, तुमकांय आयकोंक जावचें ना. कित्याक पवित्र आत्मो काम करीत आसता. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मो काम करीत आसता. पळयात, तुमच्या जिवितांत सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तो म्हटल्यार पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत काम करता. आयज पळयात, आयज दर एकल्याक डिफरंट गिफ्ट आसा. थोड्यांका देवाच्या नांवान परगडूचे गिफ्ट आसा, थोड्यांका सेवकाई करूचे गिफ्ट आसा, थोड्यांका हिलींग करूचे गिफ्ट आसा, थोड्यांका आनी कितें देवाच्या नांवान कामां करूची गिफ्ट आसा. पळयात, वेगवेगळी गिफ्ट आसात, वेगवेगळी देवाची देणी आसात आनी ती सगळी देणी पवित्र आत्म्या लागसून येयल्या. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्या लागसून येयल्या. ही दर एक देणी पवित्र आत्मो आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. ही दर एक देणी पवित्र आत्मो आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. पळय, सचमान घेयात, तुमच्या जिवितांत सगळ्यान म्हत्वाचें आसा पवित्र आत्मो तुमच्या जिवितांत आसलेलो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुडीचेर तुमी विजय मेळयतात. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात, ह्या देण्या बगर तुमकां खंयचोच देवाचो वावर करूंक जावचो ना. आयज जर पवित्र आत्म्याची देणी नान तुमच्या जिवितांत तर तुमी वावर करूंक शकना नान. आयज पवित्र आत्म्याची देणी नान तुमच्या जिवितांत तरी तुमी सर्वेच्या राज्यान कामां करूंक शकना नान. प्रेज द लॉर्ड. सो बायबल कितें म्हणटा, तो सर्गीच्या देण्यांनी आमकां निटयता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त मेलो, जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो आनी पुनर्जीवन जाल्या उपरांत 40 दिसा उपरांत जेजू क्रिस्त ओलीव दोंगराचेर आसतना शेवटच्या वेळार जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, ज्या ताकाय सर्गा वेल्या शक्तीन तुमी नेटना नात त्या ताकाय जेरुजालेमसून कट सरो नाकात. आमेन. खंयची ही सर्गीची शक्ती पवित्र पुस्तक म्हणटा क्लियर जेजू क्रिस्तान सांगला. प्रेज द लॉर्ड. थंय क्लियर जेजू क्रिस्तान सांगलें, जशें हांवें तुमकां सांगलां तीच ती देवाची शक्ती. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां जर पळोवचें आसा एक चॅप्टर 1 वर्स 4. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी थंय अशें म्हणटा, ताचे बरी जेवणाक आसतना तांणी जेरुजाल्यांतले कट सरना जावं पूण बापान केल्ले भासावणेक रावोन जेजून तांकां फरमायलें. प्रेज द लॉर्ड. ही भासावणी कसली ती जेजून सांगले, म्हज्या तोंडांतले तुमी आयकल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून क्रिस्तान कितें म्हटलें, ही भासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतले तुमी आयकल्यात. जुवांवान तुमकां उदकाचें स्नान दिलें पूण थोड्याच दिसांनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेवतलें. प्रेज द लॉर्ड. भोव इम्पॉर्टंट आसा पवित्र आत्म्याचें स्नान घेवचें. आमेन. पळय सजमान घेयात, पवित्र आत्म्याचें स्नान म्हटल्यार कितें. पवित्र आत्म्याचें स्नान म्हटल्यार पवित्र आत्म्याची देणी आमच्या जिवितांत
संपूर्ण काळी येवची स्टेप. ज्या वेळार तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेता त्या वेळार जेजू ख्रिस्त पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितान डिक्लेअर जाता, पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितान इन्वाईट जाता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात सजमान आयकून घेयात बाबा, तुमच्या जिवितान सगळ्यान म्हत्वाचें म्हटल्यार पवित्र आत्म्याचें गिफ्ट जे तुमच्या जिवितान सदांच तुमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें पवित्र आत्म्याचें गिफ्ट घेवन आमी चलोंक जाय हर एका वेळार, हर एका दिसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र आत्म्या बगर तुजें आनी म्हजें जिवीत सारकें ना आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्या बगर तुजें आनी म्हजें जिवीत कितें ना, सारकें ना आसा. आमेन. सो बाबा सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तें म्हटल्यार पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान. प्रेज द लॉर्ड. आनी आजचे पासून देवाचें उतर तेंच सांगता. प्रेज द लॉर्ड. आजचे पासून देवाचें उतर तेंच सांगता. सगळ्या तुमकां देण्यानी तेणी नेटयला. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्या देण्यानी तेणी तुमकां नेटयला. आमेन. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी दर एकली जाणां नेट्टा. दर एक पळयात देवाच्या उतरान आमी वाडोवंक जाय. जर देवाच्या उतरान वाडल्या जाल्यार आमकां समजतलें आमच्या जिवितान देवान कितें दवरलां तें. जर आमच्या जिवितान कितें दवरलां तें आमकां समजलें जाल्यार आमी हर एका गजालीर, आमी हर एका वस्तूर आमी विजयी जातले. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करतलो. हांव तुमचे पासून प्रेयर करता. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजीं उतरां साशणीक जिविताचें जेका सजमता तो आपल्या नव्या जिवितान भितर जाता. जो नव्या जिवितान भितर जाता तो आपलें जिवीत देवाक समर्पण करता. जो देवाक जिवीत समर्पण करता तो देवाचो भुरगो जाता. आनी जो देवाचो भुरगो जाता तो स्वर्ग राज्याचो अधिकारी आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता.